आलवारा जमनी संदर्भात उत्तर गोंयांत व्हडा प्रमाणात कागाळी आसात. तांकां आनीक वेळ जाय अशी मागणी आसली. त्या प्रमाण आनीक एका वर्साची मुजत आलवारा जमीन नावार करपा खातीर सोपस्कार पुराय करपा खातीर वाडयल्या अशें महसूल मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. आलवारा लँडाचो इशू जे जागे चडशे 4 तालुका धारबांदोरा, सांगे, सत्तरी, पेडणे आनी मागीर बाकी कडेन खंय बारीक आसा जाल्यार, पूण हे 4 मेन भाग जंय आलवारा जमनीचो इतली वर्सां इशू आशिल्लो ताजेर तोडगो काडपाक पयलें म्हणल्यार 2015-16 CAGचो रिपोर्ट आयिल्लो, वेर दे वे ऑल इरेग्युलरिटीज इन आलवारा प्रॉपर्टीज वेर लँड गॉट म्युटेटेड टू प्रायवेट पीपल इन स्पायट ऑफ गव्हर्मेंट होल्डिंग आनी कितलेशेच एनोमलीज काडिल्ले आशिल्ले. ते सगळे करपाक कायदो काडलो. कायद्यानुसार 6 म्हयन्या भितर एप्लिकेशन करपाची डेट आशिल्ली, ती डेट आज सोंपता. आनी काही भागांनी जशे वाळपय सत्तरी तशेंच आनिल्ल्या भागांनी लोकांचो रिक्वेस्ट आयलो की तांकां एक्सटेंशन ऑफ टायम जाय टू एप्लाय फॉर देअर पर्टिक्युलर रायट्स अंडर आलवारा अंडर डिक्री 3602 डेटेड 19/11/1917. सो ही करता आसतना आज सरकारान ताजेर एक इन प्रिंसिपल निर्णय घेतला की ही मुद्दत आनी 1 वर्सान वाडयतले. लिगल स्टेप्स जे घेवपा जाय इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट टू द एक्ट जाल्यार हे कितें आसा ते लिगॅलिटी स्टडी करून वी वील एन्श्युअर दॅट द टायम एक्सटेंशन इज गिवन फॉर अ पिरियड ऑफ 1 year. समज असेंब्ली जाय पडटा आनी हाका वेळ लागता, प्रेजेंटली देर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट विच इज अंडर सेक्शन 37A जातून ऑलरेडी सरकाराक पावर आसा टू दॅट ही मे डायरेक्ट द गव्हर्मेंट मे डायरेक्ट द कलेक्टर to entertain the application made beyond the said period of 6 months if it is satisfied that the applicant could not make application within the said period for the reasons beyond his control. So जंय खंय आलवाराचे कोणाचे एप्लिकेशन्स आसा तांकां तितलो टायम मेळटलो एप्लाय करपा खातीर. सरकार आलवारा जमीन लोकां कडल्यान काडून घेतले अशें सांगून लोकांक भरकटावचें न्ही असो सल्लो मंत्री खंवटेन दिला. बाकीचे विशय रेग्युलरायझेशनाक करपाक आलवारा लँड होल्डिंगाक काही भागांत काही गैरसमज जावंक लागल्या की लँड सरकार हे ताब्यात घेवंक सोदता म्हणून. वेदर हुएवर इज ट्रायंग टू मेक दीस मूव, एज आय कंडेम दीस मूव, आय वूड ऑल्सो लायक टू टेल की द बील इज व्हेरी वेल ड्राफ्टेड. ज्या लोकांनी एक्ट वाचूनात आनी परत एक्ट वाचचो, दिशाभूल लोकांची करची न्हय, जे गरीब लोकां कडेन खेळचे न्हय, हे एक्ट काडिल्लो एकूच हातून की ज्यांची जमीन तांकां तांची मेळची म्हणून हो कायदो काडिल्लो. आनी ताज्या खातीर ज्या मनशाक कन्फर्म डेफिनेटीव टायटल आसा, म्हणजे स्वताचे कागदपत्र इंटॅक्ट आसा ते पयलींचे आलवारा होल्डिंगाचे, तांकां सरळ डेफिनेटीव टायटल म्हणजे क्लास 1 कन्फर्मेशन मेळटलें आनी ताका 1 रुपया सुद्दां सरकाराक दिवपाची गरज आसची ना. पूण ज्या मनशान जवळ जवळ इल्ले पयशे भरल्या, 20 वर्सां भरल्या नाल्यार अशे इल्ले भरल्या पयशे पॉजेशनान आसा लँडान, पूण ताका अजून तो ओनर ना, ताका पयलो क्लास 2 ऑक्युपन्सी करची पडटा. क्लास 2 ऑक्युपन्सी म्हणजे तो ओनर जाता पूण तो विकपाक शकना, ट्रान्सफर करूंक शकना, पूण तो ओनर ऑफ द लँड जाता. ते करपा खातीर 1971ची रेट जी अपॉइंटेड डेट समज 1971 धरली, त्या टायमार जी रेट आशिल्ली ती रेट 3 रुपया कडल्यान 3 रुपया 40 पैसा कडल्यान जवळ जवळ 74 रुपया पर्यंत आशिल्ली. लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी ती 5 रुपया थारायली, कारण हे ऑडिट ऑब्जर्वेशन CAGन घाल्ले आशिल्ले फॉर पीपल टू एप्लाय फॉर क्लास 2 ऑक्युपन्सी. आनी ते पयशे भरपा खातीर तांकां मुद्दतूय टायमूय आसा. सो ताज्या खातीर जी गैरसमज आसा, व्हेरी वेल द बील इज डिफायन्ड. जो क्लास 2 च्यान क्लास 1 वचूंक सोदता ताणें प्रिस्क्रायब फीस मागीर पे करून क्लास 1 जावचो. क्लास 1 म्हणजे फूल मालकी मेळून तो विकूंकय शकता, मॉर्गेजूय करूंक शकता, लोनूय काडूंक शकता, कितेंय करूंक शकता.
त्या जमनीचा